नमस्कार। हांव आसा आतां कुरचडे मार्केटान आसा आनी सांगपाचो विशय म्हणजे ज्या रस्त्याचे खोदकाम जेन्ना सुरू जालें, सिवरेजीचे टँक बांदपाक येयल्यो, तशेंच अंडरग्राउंड केबलिंग जालें आनी तेजे उपरांत जे पायपलायनीचें काम हांगसर जालें आनी रस्ते फोडून जेन्ना परत तेजेर पॅच घालप जालें त्या वेळाचेर हांगा खंय तरी इतले झेब्रा क्रॉसिंग आसले हे खंय तरी नाच जाले। जेन्ना काम सुरू जालें तेजे उपरांत हे झेब्रा क्रॉसिंग जे आसा हे परत एकदा मार्क करपाक जाय आसले, हे केल्ले ना आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हांगसर सुद्दां एक झेब्रा क्रॉसिंग आसलो आनी जेणे करून जेन्ना आमी जी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा थंयच्यान जेन्ना लोक सांजचे जेन्ना ह्या वाटेंतल्यान जे बस स्टँडार वचपाक वयता तेन्ना हांगा पावलो म्हणटगीर एक तांकां प्रॉब्लेम असो जाता की गाडयो सांजचे वेळार गाडयांची वाहतूक चड आसता आनी क्रॉस करपाक लोकांक खूब त्रास जातात। आनी तुमी पळयतात ह्या जे सर्कल आसा, आतां हांव तुमकां दाखयतां, हे जो पंप जालो की हे सर्कल जालें, मुखार गेलो म्हणटकीर बस स्टँड जालो। ह्याच एरियेक तीन सायडीच्यान झेब्रा क्रॉसिंग आसले। तशेंच आमी जेन्ना वयतले तेन्ना हांगा एक फस्ट मेळटालो, तेजे उपरांत मुखार जी म्युनिसिपालिटी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसली थंय गेले की थंय एक झेब्रा क्रॉसिंग आसतालो, तेजे मुखार शेत फर्मास आसा ते सायडीन आसतालो, रेल्वे स्टेशना कडेन आसतालो, पूण हे खंय तरी आयज पळोवपाक गेल्यार झेब्रा क्रॉसिंग हे खंयच दिसून येना। सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घालून बेगिना बेगीन झेब्रा क्रॉसिंग जे आसा हे परत एकदा मार्क करचे, कारण हॉटमिक्स जातलो तेन्ना जावं, पूण झेब्रा क्रॉसिंग ज्या मेन जाग्याचेर घालपाचे आसा त्या जाग्याचेर झेब्रा क्रॉसिंगाची गरज आसा, जेणे करून लोकांक क्रॉस करपाक त्रास जावचे ना आनी ज्यो गाडयो येतात ते सुद्दां खंय तर ते झेब्रा क्रॉसिंग आसा म्हणटकीर गाडी स्लो करता आनी जेन्ना लोक क्रॉसिंग करता तेन्ना गाडयो सुद्दां रावोंक शकता त्या जाग्यार। आतां जेन्ना झेब्रा क्रॉसिंगच ना जाल्यार गाडयांची जी स्पीड आसता ती तशीच आसता आनी ज्या लोकांक जो रस्तो क्रॉस करपाचो आसता ते लोकूय तशेच उरता। सो सांगपाचो विशय इतलोच की कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तेंच्यांनी बेगिना बेगीन लक्ष घालून ह्या कुरचडे मार्केटान जे जाग्यार झेब्रा क्रॉसिंग आसले हे परत एकदा मार्क करपाची गरज आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।